फुडाऱ्यांचें पुस्तक. फुडारी. पयली प्रस्तावना. कानान गांवच्या वसणुकेचो संक्षेप. जुडाची, सिमियोनाची, कालेबाची, केनिताची वसणूक. चॅप्टर 1. जोशुआच्या मरना उपरांत इस्रायलाच्या लोकान सर्वेस्पराक अशें विचारलें, कानानाच्या लोकांचेर आक्रमण करूंक आनी तांचेर झूज मांडूंक आमचे मोदल्या कोणेन पयलें वेचें? सर्वेस्परान जबाब दिलो, जुडान तांचेर आक्रमण पयलें करूंक जाय. ती जोमीन हांव ताच्या ताब्यांत करतलों. तेदना जुडान सिमियोन आपल्या भावाक म्हणलें, म्हजे आदीं केल्ल्या जोमनीच्या वांट्यांत म्हज्या सांगाता आक्रमण कर. आमी कानानाच्या लोकां लागीं झूज करतले हांव. तशेंच तुका दिल्ल्या देसांत हांव तुज्या सांगाता आक्रमण करतलों. म्हणटच सिमियोन ताच्या सांगाता गेलो. तो जुडान तांचेर आक्रमण केलें आनी सर्वेस्परान कानानितांक आनी पेरिजितांक तांचे आदीं केल्ले आनी बेजेक सुवातेर तांणी तांकां हारयले, 10,000 मनशांक. बेजेका थावन ताणें आदोनी बेजेकाक आक्रमण केलें. ताचें आड झूज केलें आनी कानानितांक आनी पेरिजितांक हारयले. आदोनी बेजेकान पळापळ काडली, पूण ते ताचे पाटीक लागले आनी ताका धरल्या उपरांत ताच्या हातांचे आंकोंडे आनी पांयांचे आंकोंडे कातरले. तेदना आदोनी बेजेकान म्हणलें, आपल्या हातांचे आंकोंडे आनी पांयांचे आंकोंडे कातरलोले 70 राजा म्हज्या मेजा पोंदा कुडके पुंजायताले. हांवें केलां तशें देव म्हाका फारीक करता. ताका जेरुसल्याक व्हेलो आनी थंय तो मेलो. जुडाच्या लोकान जेरुसल्याचेर गुरी घाल्ली आनी तें आपणा आदीं केलें. तरवारीन तिच्या लोकांक मारलो आनी शाराचें निसणटण केलें. त्या उपरांत जुडाचे पूत दोंगरी प्रांतांत, नेजेबांत आनी सोपाट प्रांतांत रावतल्या कानानितां आड झूज करूंक गेले. उपरांत हेब्रोनांत किर्यातार्बा हें ताचें आदलें नांव. कानानाचो लोक रावतालो ताचेर जुडान आक्रमण केलें आनी शेशाय, आहिमान आनी ताल्माय हांकां हारयले. थंय थावन देबिरांत, किर्यात सेफर, देबिराचें आदलें नांव, रावतल्यांचेर ताणें आक्रमण केलें. कालेबान म्हणलें, किर्यात सेफराचेर जो आक्रमण करीत आनी तें आपल्या ताब्यांत घेयत, ताचे कडेन हांव म्हजे धुवेक आकसाक लग्न जावंक दितलों. कालेबाच्या धाकट्या भावान केनाजाच्या पुतान ओत्निएलान तें आपल्या ताब्यांत केलें. म्हणटच कालेबान आपली धूव आकसा ताचे कडेन लग्न जावंक दिली. ताचे शीन आयली तेदना ओत्निएलान तिका तिच्या बापाय लागीं कोसूंक जाता तसली जोमीन मागूंक हुस्कायली. पूण ती गाडवावेली देंवोना फुडें कालेबान तिका विचारलें, तुका कितें जाय? म्हाका एक देणें दी. तिणें जबाब दिलो, तुवें म्हाका नेजेबांत जोमीन दिल्यात म्हणटच म्हाका उदकाच्यो झोरीय दी. कालेबान तिका जाय आसलें तें दिलें, वयल्यो आनी सकयल्यो उदकाच्यो झोरी. केनीत, मोइजेसाच्या सासऱ्याच्या संस्थीचे मनीस, खाजूर माडांचे शारांत थावन जुडाच्या मनशां बरोबर आराडाच्या दखिणी आसलोल्या जुडाच्या अरण्यांत फुडें चल्ले आनी थंय पावल्या उपरांत तांणी लोकां मोदें ठिकाण केलें. उपरांत जुडा आपल्या भावा सिमियोना सांगाता गेलो आनी जेफाथांत रावतल्या कानानितांचेर जैत वेलें. त्या शाराचेर
निसणटणाचो शिराप हाडल्या उपरांत तांणी ताका होर्मा नांव दिलें. पूण जुडान गाजा आनी ताचो प्रांत, आश्केलोन आनी ताचो प्रांत आनी एक्रोन आनी ताचो प्रांत जिखून घेतले. जुडान दोंगरी प्रांत आपल्या ताब्यांत जिखून घेतलो कारण देव ताचे सवें आसलो. तरी सोपाट जमनी रावतल्यांक निकालूंक ताचे लागीं घडलें ना, कित्याक तांचे लागीं लोखणाचीं रोतां आसलीं. मोइजेसान हुकूम दिल्ले प्रमाणें कालेबाक हेब्रोन दिलें आनी ताणें थंयचे अनाकाच्या तेगां पुतांक धांवडायले. जेरुसलेमांत रावतल्या जेबुजीतांक बेंजामिनाच्या पुतांनी भायर घाल्ले नात. हाका लागून जेबुजीतां वांगडा बेंजामिनाचे पूत अजून पर्यंत जेरुसलेमांत रावतात. बेथेल ताब्यांत करतात. तेच भाशेन बेथेला आड जुजेच्या घोराण्यान आक्रमण केलें आनी सर्वेस्पोर तांचे सवें आसलो. बेथेलाची तपासणी जुजेच्या घोराण्यान केली. बेथेलाचें आदलें नांव लूज. तपासणी करप्यांनी शारांतलो भायर सरल्या एका मनशाक देखलो आनी ताका म्हणलें, आमकां शारांत वचपाची वाट दाखय आनी आमी तुका विस्वाशी मोग दाखयतल्यो. ताणें तांकां शारांत वचपाची वाट दाखयली तेन्ना तांणी तोरवारीन शाराचे लोकांचो जीव काडलो, पूण त्या मनशाक आनी ताच्या कुळाक वाटायली. तो मनीस हितीत लोकांच्या देसांत गेलो. थंय ताणें एक शार बांदलें आनी ताका लूज नांव दिलें. अजून पर्यंत तेंच ताचें नांव. उत्तरेचीं कुलां. बेतशेआन आनी ताचो प्रांत, तानाक आनी ताचो प्रांत, मानासेन आपणा आदीन करूंक नात. तसोच दोरांत रावतल्यांक आनी ताचे प्रांत, न्हय म्हूण इबल्या आनी ताच्या प्रांताक वो मेजिद्दो रावतल्यांक आनी ताचे प्रांत, मानासेन आपणा आदीन करूंक नात. ह्या गांवांनी कानानीत लोकान आपली पदवी सांबाळली, पूण अदीक घट जाल्ल्या उपरांत इस्रायल लोकान कानानीतांक धांवडायले नात. तरी तांकां जबरदस्तेन कश्टांच्या वावराक लायले. तेच परी जेजेर प्रांतांत रावतल्या कानानीतांक एफ्रायमांतान धांवडायले नात. देखून आयज पर्यंत एफ्रायमाचे वांगडा जेजेर प्रांतांत कानानीत लोक रावता. जेबुलूनांत, कित्रोनांत व नाहालोनांत रावतल्यांक भायर घाल्ले नात. कानानीत जेबुलूना वांगडा जियेताले, पूण जबरदस्तेन कश्टी वावुरताले. आशेरियान आकोंत रावतल्यांक व सिदोनांत रावतल्यांक धांवडायले नात. तशेंच महोलेबांत, अकजेबांत, हेलबांत, अफेकांत व रेहोबांत रावतल्यांक आपल्या ताब्यांत केलें नात. कानानीत रावप्यां मदें गांवांत आशेर कुलाचो लोक रावलो हाणें तांकां भायर घालूंक नात. बेतशेमेशांत व बेथानांत रावतल्यांक नाफ्ताली कुलां भायर घाली नात. गांवांत कानानीत रावप्यां मदें ताणें ठिकाण केलें, पूण बेतशेमेशांत आनी बेत अनाथांत ठिकाण करपी तांच्या गुलामपणांत वेटीक सांपडले. अमोरितांनी दानाच्या कुलाक दोंगरी प्रांतांत धांवडायलें आनी ताका सोपाट जमनीर देवूंक दिलें ना. हार हेरेसांत आनी शालबीमांत अमोरितांनी आपली पदवी सांबाळली, पूण जेन्ना जाकोबाचें घोराणें अदीक बलिश्ट जायत गेलें तेन्ना तांकां जबरदस्तेन कश्टी वावराक लायले. एडोमितांचो प्रांत 11 सुरू जावन सेला पर्यंत आनी ताच्या पेल्यान चडत वेता. देवाचें उतर